आदलो आमदार दामू नायकाची काँग्रेस आपाक जाप. दोगूय बीजेपी आनी तांच्या फुडाऱ्यांचेर नाका जाल्ले आरोप करता म्हूण आरोप. इतले मजगतीं अभिनेत्री ईशा कोप्पिकरान आयतारा चिंबला मुरगांवां बीजेपीच्यो 3 सभा घेतल्यो. At the earlier governance of under the CM Parrikarji, we had a mixed government. It was joint, and I think the state progressed pretty well. So as of now, I think with an ensemble of 3 parties, I feel that the state should progress as it did earlier. So what is your role as far as coming to Goa and conducting meetings as far as for the candidates is concerned? Well, I'm here to support my party, and as of now, I'm here for Sipad Naikji and Narendra ji, and in whichever way that I can help the party. खरें म्हळ्यार भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे आमी हाजो निशेध करतात. आमी हो जो एक्ट आसा हो कंडेमेबल एक्ट आनी तांच्यांनी तशें करचें न्ही. कारण सगळ्यांत पयली गजाल म्हटल्यार काल जी मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेक लोहिया मैदानाचेर आपान ज्या तरेच्यो जे स्टेटमेंट्स केल्ले आसात त्या स्टेटमेंट्स खरें म्हटल्यार क्वेश्चनेबल. आमी धार्मीक तेड निर्माण करपाचे प्रयत्न ही पार्टी करता. त्याच बरोबर एक सुनील कवटणकरान प्रेसाक जी बातमी आयिल्ली आसा तातूंत भितर ताणें म्हणिल्लें आसा की अमित शाह हांच्यांनी आक्षेपार अशे स्टेटमेंट्स केल्ले आसात म्हणून की गोंयच्या किंवा हातूंत भितर भारतांतले सत्ता आयले नंतर जे मायनॉरिटीज आसा तांकां आमी खंयच्यान हांगसरल्यान भायर धांवून दितले म्हणून खंयचो उल्लेख केल्लो ना. आय रिपीट, अमित शाहजीन उलयतना म्हटल्यार घुसखोर. घुसखोर ह्या शब्दाचो जर अर्थ जर तांकां जर कळना जाल्यार तांच्यांनी मुद्दामूच परत एकदां डिक्शनरीन वचपाचो नाल्यार गुगलाचेर सर्च करून पळोवपाचो ताचो अर्थ कितें तो. तकलेन सुटिल्ले आनी वैफल्यग्रस्त जाल्ले तांचे स्टेटमेंट्स आसात.